आज आमचे साऊथ गोवा काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब साबियो आणि हेर सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स, आमचे झेडपी, सरपंच, महिला अध्यक्षा हे आज आम्ही कलेक्टराक एक मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले. कालची सारजोराची बायल जिचो जीव अनफॉर्च्युनेटली एक झाड पडून घेतलो. म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. आमच्यो सिंपथीज टू द फॅमिली. पूण बारीक जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हो एक मर्डर आनी ह्या भ्रश जुमला पार्टीच्या सरकारान तिचो जीव घेतलो. हांव कित्याक मर्डर म्हणटा, कित्याक ती बायल बाबडी रस्त्या वयल्यान चलून वताली, पब्लीक रोड. आज ह्या सरकारान प्रूव्ह केला की सामान्य मनीस आज रस्त्या वयल्यान चलून सुद्धा वतलो तो सेफ ना. सांग्यार फाटी एक इन्सिडंट जालो जेन्ना एक बायल गाडयेन बसून झाड पडले तेन्ना तिचो जीव गेलो. तो इन्सिडंट जावन सुद्धा वो सरकाराक जागो जायना. फॉरेस्ट मिनिस्टर त्या सायडीन टायगर रिझर्व जे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली ती तो वेकेट करपाक भोंवता. ह्या सायडीन पीडब्ल्यूडी मंत्री रस्त्यार जे फोंड पडल्या थंय ताचें लक्ष ना. आणि मुख्यमंत्री स्वताच्या मंत्रिमंडळान कितें चल्लां तें ताकाच खबर ना. प्रत्येक मंत्री हांगा लूटमार करपाक चल्ला. हे सरकार फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाला. हांकां बारीक सामान्य मनशाचें कांयच पडलेलें ना. आज सामान्य मनीस रस्त्यार चलून वता आसतना सुद्धा तो सेफ ना. सो हें दाखोवन दिता की ह्या सरकाराक सामान्य मनशाचें कांयच काळजी न्ही, तांकां मातूय दया सुद्धा ना. सो आमची मागणी आसा आनी आमचो डिमांड आसा ह्या सरकारा कडेन. आमी कलेक्टराक आज मेमोरंडम दिला आनी ताका सांगला की हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. ह्या बायलेचो जो जीव गेला हाका रिस्पॉन्सिबल कोण, ताची अकाउंटेबिलिटी ही म्हाका दिसता खंय तरी आमी सेट करपाक जाय. दुसरें आमी ताका आनी एक मागला की जी झाडां पुराय साऊथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्टान जी झाडां अनसेफ आसा रस्त्याचेर, हायवेचेर, एमडीआराचेर, ती ताका आमी सांगलें की तूं इमिजिएटली ताचेर एक्शन घे. आनी ज्या फॅमिलीचो बायलेचो जो जीव गेला म्हाका दिसता तिका कॉम्पेन्सेशन हें मेळपाक जाय. ही आज आमची मागणी आसा आनी म्हजी डिमांड आसा सरकारा कडेन की सरकारान ताबडतोब म्हाका दिसता डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर जी झाडां अनसेफ पुराय गोंयभर आसा ती म्हाका दिसता आणखीन मारून घेवची.